Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सिनियर अधोगत आणि ॲक्टिव्हिस्ट प्रशांत भूषणाक सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशाचो आणि न्यायपालिकेचो अपमान करप म्हारग पडले. प्रशांत भूषणान सरन्यायाधीश एस ए बोबडेच्या एका फोटोवा वयल्यान हरकत घेवपी वक्तव्यां केल्ली. ह्या फोटोवान सरन्यायाधीश एक स्पोर्ट्स बायकाचेर बशिल्लो, ती स्टँडार आशिल्ली. मात प्रशांत भूषणान सरन्यायाधीशाक हेल्मेट वापरूंक ना म्हूण गिन्यान दिवपी ट्वीट केलो. त्या शिवाय अधोगत प्रशांत भूषणान भारताच्या न्यायपालिकेचो अपमान करपी आनीक एक ट्वीट केल्लो. तातूंत ताणें देशात आपातकाल नासतना लोकशाही सोंपोवप चल्ला तातूंत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका आणि निमण्या 4 सरन्यायाधीशांची भूमिका महत्वाची अशा आशयाचो ट्वीट करून भूषण फसलो. दोनूय ट्विटांची कोर्टान दखल घेतली. शुक्रारा जाल्ल्या निमण्या आर्ग्युमेंटा उपरांत कोर्टाच्या निकालात प्रशांत भूषणाक दोशी थारायलो. आता 20 ऑगस्टाक ताका कितली ख्यास्त दिवप हाचेर सुनावणी जातली. चडांत चड प्रशांत भूषण 6 म्हयने कादयेत उरूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.